big problem आसा आनी in future it will be the big revenue expenditure on this project हे विचार केलो जाल्यार फक्त त्यांच्यानी जे विचारलेल्या थोड्या प्रश्नांक हांव पयल्यात पयली उत्तर दिता पयली जायका त्याच्या उपरांत सिवेज कॉर्पोरेशन आणि PWDची दोन डिपार्टमेंट दोन डिव्हिजन्स हे तीन मिळून वेगवेगळे काम करताले कोण खंय करता कोण तरी प्लांट मेंटेनन्साचेच काम करता कोण चलयता आणि कोण लायनी घालता अशें सगळे जे असले हे सगळे पयली एके कडेन हाडून इट इज एन इन सिवेज डेव्हलपमेंट SIDGCL म्हणून सेपरेट कॉर्पोरेशन केला खंयचेच काम आता PWD कडेन उरचें ना आनी जायकाय कडेन उरचें ना सगळें काम न्यू लायनी घालप प्लांट चलोवप आनी रिपेर करप हे सगळें काम पयल्यात पयली सिवेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी इंडिपेंडंट कॉर्पोरेशन दिला ते स्ट्रेंथन करपाचें ठरयलां ताका टेक्निकल स्टाफ दिवपाचो ठरयला आनी ताका सफिशियंट स्टाफ PWDच्यान ट्रान्सफरूय केला उदर जे दाजी इजारतालो ते तशें कांयच जावचें ना तांकां 7th पे सॅलरी बीन सगळ्यो तेंच्यो मेळटल्यो टोटल नंबर ऑफ STPs आत्ता जे रनिंग आसात ते 14 आसात आनी ऑल आर ऑपरेशनल आसा तुवें सांगलें म्हणून 113.85 MLD जाता ट्रीट करतात पावर बॅकअप जो आहे STP इट इज प्रोवायडेड बाय द DG सेटअप आमी DG पंपिंग स्टेशन इट इज नियरली कन्स्ट्रक्टेड विथ अवर DG बॅकअप सगळी पंपिंग स्टेशनां ती DG बॅकअपाचेर आसा नंबर ऑफ स्टाफ SIDGL आत्ता 71 आसा एडिशनल डेप्यूट केला आमी 400 आता टेक्नॉलॉजीचेर तुवें विचारलेलो टेक्नॉलॉजी हातूंतल्यान आमी 4 टेक्नॉलॉजी यूज करता इट इज एन ट्रंच हेसल टेक्नॉलॉजी HDDT ती इट इज एन इनिशियली दुसरी रिहेबिलिटेशन ओल्ड सिवर लायन तुज्या थंय ती आमी चेंज करून घातला ती पायप बर्टिंग पायप बस्टिंग सॉरी CIPP आणि व्हॅक्यूम सिवरेज सिस्टम विच इज अ लो लाईंग एरिया विच इज वन ऑफ द बरी काम करता ते आतां मळ्यान घातले आमी इंडियेंतली टॉप टेक्नॉलॉजी आनी पयलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी गोंयांत घातला आनी मळ्यात आसा आनी तो खूब बरो वर्किंग जाता आनी SBR टेक्नॉलॉजी इट इज फॉर द नवीन हेच्या खातीर स्पीकर सर आमी जर हो पळयत जाल्यार वर्क इन प्रोग्रेस आमी आत्ताच्या घडीक पर्वरी काम सुरू करता 283 crores कोलवा सुरू करता 120 कोटी आमी फोड्या सुरू करता 535 कोटी सिवरेज एट मडगांव 200 कोटी सिवरेज एट कुडचरण 166 crores आनी तालिगांव 42 crores आनी नावेली स्कीम इज 293 crores हेजे सुरू आसा सगळी कडेन स्पीकर सर एका टाइम पिरियड सगळ्यात टाइम स्पीकरान 25 मिनटां तुकाच दिला ऐकलंय सगळे उत्तर दिवपाक कमी घेता वयल्यान तेच्या पेक्षा स्पीकर केन्ना कोतलो तूं ते पर्वरीचे नावेलीचे ते डेट टीमाचे करता ते भितरल्या बीच बुरयन धाडटाय तुका स्पीकर सर सिवेज टँकर्स जो आहा पळय न्ही ताका GPS ट्रॅकिंग सिस्टम ताका लावपाक आमी सुरवात केली आनी त्या खातीर आतां इल्लिगल पंपिंग ज्यो व्हरून खंयसरूय वताल्यो पळय न्ही त्यो आतां करूंक मेळपाच्यो ना जितक्यो सिवरेजी खातीर टँकर सांगता दोंगराचे घाताले आतां पयलीं करताले पयलीं ते खबर आहे ते दोंगर आता चालू ना आता आहा मुट्टो आम्ही ऐक कित्याक सांगता आमच्या कडेन जो पर्यंत सिवरेज कॉर्पोरेशनान रजिस्टर्ड करिना आणि तिका कलर कोडिंग घेना GPS घेना तो पर्यंत आमी सिवरेजी वापरपाक दिना हांव पब्लिकाक गोंयच्या पब्लिकाक कळपा खातीरय सांगता आमच्या कलर कोडिंगांतल्यान मस्टर्ड येल्लो कलर ही सिवरेज टँकर ती GPS थंय जर सिवरेज टँकर जो पर्यंत रजिस्टर्ड ना जाल्यार तांकां अननेसेसरी पयशे दिवन तुमी सिवेज व्हरोंक लावनाकात ते फुकटचे पयशे तुमचे चोरता आसतले हांव परत सांगता उदक घातले ड्रिंकिंग वॉटर सुरेज इंतो अरे ऐक म्हाजे पयलीं ते आसले कलर कोडिंग केलें तुवें ताका हाडचो पडटा तेन्ना तांकां पे करचो पडटा ताकाच प्रॉब्लेम आसा टँकर तर आमी पूर्णता टँकर तेंच्यो सीज करतले अश्यो जर टँकर मेळ्ळ्यो जाल्यार टँकर तेंच्यो सीज करतले हेज्या फुडें ताका इल्लिगल टँकर यूज करपाक मेळची ना प्रॉब्लेम जाता सिस्टम स्पीकर सर पयले फावटी हो सिस्टम जाग्यार घातला ताका GPS सिस्टम कलर कोडिंग दिला आनी टँकर रजिस्ट्रेशन दिला हांवें कॉर्पोरेशन तेज्या पयलीं हें नासलें कॉर्पोरेशन हातान घेतल्या उपरांत ही सिस्टम जाग्यार घातल्या ती लोकांक कळपाक मातसो उशीर लागतलो बट ती सिस्टम ही वेवस्थीत रित्या ती इल्लिगल टँकर ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ह्यान फुडें चलोवंक मेळच्यो ना आमी एप बेज टँकर बुकींग सुद्दां एप बेज केला ओके ते ऑलरेडी सुरवात केला त्या ती ओके तितून ताका वेगवेगळो म्हणजे एप बेज टँकर सुरेजाचे उदकाचे सिवेजाचे तेच सांगता ओके हितूर
आम्ही ट्रिटेड वॉटर जे आहा पळय न्ही हे फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक कन्स्ट्रक्शन किंवा जर प्लांटिंग करपा खातीर आसत जाल्यार ते फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक उदकूय जे आहा पळय न्ही ही अवेलेबल करून दिता त्याती ताका वेगवेगळे कलर्स आनी हे ते घालून हे कंप्लीट केल्ले आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता की त्यांनी कोलवा आनी हेचे विशय सांगले पळय न्ही बाकी सगळी कडेन फक्त मडगांवची आमकां थोडी तेजी कॅपेसिटी वाडल्या त्या खातीर थंयसर नवीन आनी हे घालपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. ओके म्हाका दिसता स्पीकर ना 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 घुसपाक ना तूं जें सांगलां पळय न्ही रे ते तुजी पायपलायन्स ही ब्लॉकेज जाल्या तुका दाखयता उदर जें सांगलें पळय न्ही लोकां मदीं अवेरनेस करपूय गरजेचो आसा. आमकां वयले हे ताका कितें म्हणटा शिल्ड चेंबर कवर चोरयेक वयता कारण ताका कॉस्ट आसा. हय आयक म्हाजें स्पीकर सर तेजी दिल्लीक टॅक्नॉलॉजी कितली फेल गेल्या पळय न्ही ऑड इवन हे ताका आतां कळ्ळा म्हणून ते ऑड इवन सगळी 12 वाजलेली आहा तेजी ती सगळी फेल गेली आतां तर कायम ते घरा गेले. रेग्युलर मेंटेनन्स इन्स्पेक्शन डिसिल्टिंग ऑफ द मॅनहोल्स एंड नेटवर्क need to be taken up to avoid such type of incident आणि हांव ते घेता आणि खंय जर फॉल्ट कितें आसत जाल्यार ती काडूंक लायता. थँक्यू स्पीकर सर. Yes.